नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. म्हादय वांटोवपा खातीर मेळटली मोदींची गॅरंटी काय? रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक प्रश्न. सत्तरींतल्या मासोर्डे वाठारांत गव्या रेड्यांचो धुमाकोळ. शेतां बागायतींची नाशाडी, भाजयेचें लुकसाण. शेतकी संशोधन मंडळाचो नुस्तें संवर्धन प्रयोग जालो यशस्वी. केरी वाळवंटी न्हंयत सोडले पोशिल्लें नुस्तें. सरकारान दोनापावला जेटीचेर मोडले लाखांनी पयशे. जेटी मेरेन वाहनाची सोय नाशिल्ल्यान पर्यटक येतात कमी. गिरायकूय जायना, विक्रेत्यांनी उक्तायली खंत. स्मार्ट सिटीचें काम झुजा पावण्यार चालू. विवांता ते सांतिनेज चर्च मेरेनचो रस्तो जातलो सगळ्यांत पयलो स्मार्ट रस्तो. म्हापशे पालिकेचे अदमास पत्रक मंजूर करून घेवपाक लेखा आनी प्रशासकीय विभाग अपयशी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. म्हादयचें उदक घुंवडावन व्हरपा खातीर कर्नाटकान चर मारपाक सुरवात केल्या. कर्नाटकाच्या कृत्या कडेन गोंय सरकारान मात पुरायेन दुर्लक्ष केलां. ह्या प्रकारा वयल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान सरकाराचेर बरोच फोग काडलो. प्रत्येक बाबतींत मोदीची गॅरंटी दिवपी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हादयच्या बाबतींत मोदींची गॅरंटी दितलो काय असोय प्रश्न आर्जीन विचारला. केरकर सराचो व्हिडिओ पयला आसतलो. त्या व्हिडिओन तुम्ही पयला की म्हादयचें काम जें आसा तें म्हादयचें काम परतें कर्नाटकान चालू केल्लें आसा. ज्या म्हादयक लागून गोंयान इतलो बोवाळ जालो, ज्या म्हादयचेर गोंयकार सगळे डिपेंड आसा. आयज तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता व्हिडिओन की कर्नाटकान म्हादयचें उदक जें आसा हें डायवर्ट करपाक लागून आतां पावसाचें उदक जें येता तें म्हादयन वचपाक जायना म्हणून तेंच्यांनी ऑलरेडी न्यू ट्रेंचीस मारलेले आहा. म्हणजे हितूंतल्यान ऑटोमॅटीक म्हादयचो जो फ्लो आसा आमचो तो कमी करपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केल्लो आहा. आनी हें इतलें जालें आसतना सुद्दां आमचो जो सरकार आसा BJP सरकार हेंच्या कडल्यान कसलीच एक्शन जायना. आतां हेच्या पयलीं कर्नाटकान BJPचो सरकार आसलो आनी आतां काँग्रेसचो सरकार आसा. जेन्ना BJPचो सरकार आसलो तेन्नाय म्हादय व्हरपाचें आनी म्हादय दिवपाचेच गजाली आसले. आनी आतां कर्नाटकाचो सरकार जालो, काँग्रेसचो सरकार जालो जाल्यार तरी पूण सेम म्हादय व्हरपाचेच गजाली चालू आहा. जी काँग्रेस आपलो सरकार कर्नाटकान येवच्या पयलीं म्हादयचेर दिसान दीस प्रेस कॉन्फरन्स घेताले, तेंचे ऑफिस बेरर्स हे म्हादय वांटोवपाक लागून म्हणून एका मुवमेंटान जॉयन जाल्ले. पूण जशें कर्नाटका काँग्रेसचें सरकार येयलें तसो तो मुवमेंटूय बंद केलो आनी ते पदाधिकारी जे आसले, जे ऑफिस बेरर आसले ते थंड जाले. म्हादय विकली कर्नाटकाक दिली म्हणून जे स्टेटमेंट करता ते कितें करता हें लोकांक कळपाची गरज आहा. आतां मोदी की गॅरंटी म्हणून नेटान चल्ला. आमी BJP कडेन हें मागता की आतां मोदी येतलो इलेक्शनाक रॅली करपाक, नाल्यार आनी कोण तरी येतलो, नड्डा येतलो नाल्यार अमित शाह येतलो. आमकां मोदी की गॅरंटी आतां तुमचे जे प्रोग्राम चालू आसा एकूच मोदी की गॅरंटी तुमी दिवची. बाकी तुमचे जॉब नाका आमकां, तुमचे आनी जागे ना, कांय नाका. तुमी पयलीं आतां ह्या इलेक्शनाक एकूच करा, ह्या इलेक्शनाक एकूच मोदी की गॅरंटी दिया. आमची म्हादय आमकां दितले म्हणून. वाळपय पालिका वाठारांत येवपी मासोड्ड्या गांवांत गव्या रेड्यांनी धुमाकोळ घातला. गव्या रेड्यांनी शेतां भाटांचें तशेंच भाजयेचें मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण केलां.
माजोर्डेच्या शेतकार सुगडो गावस हांच्या भाजयेचे गव्या रेड्यांनी बरेच लुकसाण केला. गव्या रेड्यांच्या धुमाकुळाक लागून हाती तोंडाकडेन आयिल्ले पीक वगडावपाची पाळी शेतकऱ्यांचेर आयल्या. हांव सुगडो गांवचो उलयतां मासर्डेचे. काल पयरच्यान स्टार्ट जाला हांगा गोवो रेडो येवपाक. सादारण सो ह्यो 8 समज 7 सुद्दां भितून सरता. रातच्या 12 आमी भोंवता हांगासर ताका राखपाक. तरी असो तो आमी ना चुकता 12 उपरांत सुद्दां तो येता आनी सगळे आमची मिरसांगो वाली आनी चवळी आनी भेंडे रोयल्ले पळय ते सगळे खावन सगळे खाल्ले. कांयच ना आनी भितून येवपाक सुद्दां भंय दिसता न्ही, कित्याक आमचेर हुडी बी घालीत म्हणून आमी तूं कुंपणान कितें तरी फुगोटे मराणे मारता आनी ताका धांवडायता. कितली वर्सां तुम्ही अशें भाजी लागवड करतात? ही सादारणशी म्हाका 2-4 वर्सां जालीं, पूण ह्या वर्सा हांवें चड मातशें कित्याक पंप बीम घेतला एग्रीकल्चर हांचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आनी ते आमी चड हें केल्ले रोयल्ले चड हें केल्लें. आणि कितलो खर्च जालो तुमकां? सादारणचे ह्या पंपाक बिंपाक मेळून 60-70 हजार रुपया खर्च जाला. आणि ही भाजी लागवड करपाक कितली सादारण? सादारणचे 10 हजार केला हांवें ते मनायक घालपाक हाडपाक आनी मिरची हाडपाक आनी कितें असो. तुम्ही कितें सांगूंक शकता आतां? हांव सांगूंक शकता कितें आमकां गव्हर्मेंट हेजेर हें कितें खाल्लां पळय तेजेर आमकां लुकसाण भरपाई कितें तरी दिवपा जाय न्ही. आता फर्स्ट टाइम अशें जाला की गवा रेड्या तुम्ही तुमच्या? म्हाजो फर्स्ट टायम जाला, ह्याच वर्सा फर्स्ट टायम जाला. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान पद्माकर केळकार. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान व्हांवपी न्हंयांनी जायतें नुस्तें पळोवपाक मेळटा. गोंयच्या न्हंयांनी मेळपी नुस्त्यांच्यो प्रजाती नश्ट जावच्यो न्हय म्हणून पोरण्या गोंयच्या शेतकी संशोधन मंडळान एक आगळो वेगळो असो प्रयोग केला. गोंयच्या न्हंयांनी मळयो, खवळो, दाणय, थिगूर, मरल, धाळशे, पातकल्ली, सांगटा आनी पिट्टोळ हे नुस्तें मेळटा. प्रदूषण तशेंच हेर कारणांक लागून ह्या नुस्त्यांच्यो प्रजाती नश्ट जावपाच्या मार्गार आसात. हे नुस्तें नश्ट जावचें न्हू म्हणून पोरण्या गोंयच्या शेतकी संशोधन मंडळान गांवठी नुस्तें पोसपाचो प्रयोग हातीन घेतला. हालींच आयकारान पोशिल्ले सुमार 1000 नुस्तें केरीचे न्हंयेन व्हरून सोडले. हे नुस्तें सैमीक वातावरणात व्हड जावन फुडाराक तांचो आंकडो वाडचो हो गांवठी नुस्तें पोसपा फाटलो मुख्य उद्देश. Now, on the occasion of International Day of Action for Rivers, we have ranch in Malavanti River at Keri Sateri. The main purpose behind is conservation of these small indigenous species in their natural habitat and augment their stock in the riverine system. So, we are collecting these species from the rivers and different places from Goa. We are breeding them in our hatchery. We are producing the seed. And that seed again we are releasing back into the nature. Mainly we are release 7 number of species and around 1000 number of seeds we release. In that 7 species mainly 2 ornamental species are there which we are promoting through our ornamental fish project, and others are small indigenous species which like Rasbora dandia, Dawkinsia, then barb varieties etc. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या न्हंयांनी मेळपी नुस्तें वेगवेगळ्या कारणांक लागून नश्ट जावपाच्या मार्गार आसात. नुस्तें मरपाचें प्रमाण आनी वाडत जावपी प्रदूषण हाचे फाटलीं मुख्य कारणां आसात अशें आयकाराचे डायरेक्टर दोतोर परवीण कुमार हांणी सांगलें. आयकारान गांवठी नुस्तें पोसपा खातीर देवळांच्या तळयांचो उपेग करपाचे येवजिल्ले आनी ते प्रमाण फाटल्या वर्सा मंगेशी देवळाचे तळयेन गांवठी नुस्तें व्हरून सोडिल्लें. Fish in the Goa waters, specifically in rivers and estuaries, are getting down. Now fishermen has to do more efforts to get the same quantity of catch which he used to do 10 years, 20 years back. So कैसे fish का जो catch बढ़ाया जा सके? Our client is farmers. So with little efforts, farmers can get more. So if he will get more catch, more produce in one catch, that is our motto. उस पर्पज से हमारे साइंटिस्ट ने विवांती रिवर में हमने कुछ फिश छोड़ी है, इंडिजिनस फिश, सो दैट उसका जो फिश का जो हमने बच्चा छोड़ा है, फिंगरलिंग छोड़ा है, वो दैट विल बी मल्टीप्लाई इन दैट. सो वेन एवर फिशरमैन विल गो फॉर द कैच इन सब्सिक्वेंट मंथ्स और ईयर्स, he will be getting better catch. Ultimately the better catch means better income. Better income means
better livelihood. And that is our purpose, being the public funded institute in the state of Goa. Our indigenous species is very important for the ecosystem. So what our scientists are doing, we want to conserve the diversity of the indigenous species in the waters of Goa. So we thought that in Goa, almost every temple has pond within that complex, and in that because of the spiritual reason, people don't go for fishing in those ponds. So what our scientists are doing, we are trying to conserve the indigenous species there, so that their diversity, their population can be increased. And we are also going one step ahead of that. And so specifically for conservation के लिए, we are focusing on the temple ponds. So I have two fishery scientists with me. आयकार गोंयच्या वेगवेगळ्या न्हंयांतल्यान नुस्तें हाडटा आनी आपल्या लॅबांत तांचे ब्रिडींग करता. उपरांत ल्हान नुस्तें तळयांनी व्हरून सोडटात. नुस्तें मातशें व्हड जाल्या उपरांत तांकां तांच्या सैमीक दिवसांत व्हरून सोडटात खंय. And both of my scientists are working very hard to conserve the fish diversity, to increase the fish population in the Goa waters, whether it is temple ponds, whether it is rivers, whether it is estuaries. And we are trying our best to handle the farming community, specifically of involved in fishing business. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. दोनापावला जेटीचेर येवपी पर्यटक गिरायक घालिनात. नो एंट्री आनी जेटी मेरेन येवपा खातीर गाडयांची सोय नाशिल्ल्यान जेटीचेर पयलींच्या तुळेंत कमी पर्यटक येतात. त्या भायर जेटीर येवपा खातीर पर्यटकांक फी फारीक करची पडटा. ताचे खातीरूय पर्यटक गिरायक घालिनात अशी खंत हांगच्या वेवसायिकांनी उक्तायल्या. हे लायनीन घालून जाता मरे शॉपां, तेणी आतां मोडलें. आमकां आलोवन हे सायडीन लायनीन दिया पुणे. आं केन्ना पुणे दितले? आज दिता, हाल्यान दिता, अशें करून दवरताय आमकां लोवचे. आमी जाली जाणटी हिंगून. आमी 35 वर्सां मायज जाली हिंग काम कोत्ताय आनी पोट भरताय. काम करून भुरगे काजार करून आपले संवसाराक धाडले. आतां आमचे पूण पोट बरो नाका. आं केश वतली 200 रुपयांक गिरायक जाल्यार पोट भरता. गिरायकूच जायना. मोटोर हा येताय ती बंद केले न्हय रे तुमी. हुंच्याच गांवांचो ना मोटोर येयना म्हणून. ह्याच गांवांचा दोनापालच्या 2 बाडकार हाय ह्या गांवांत. हो आनी तो इगोजी गड आहा तो रायना आनी हो बाडकार कोण कुयेल मस्त ते कुयेल जालें नो हांव तेजे तजमाळे कोणे बंद केलो तेणी केला ती एका केश कोठाक घालून. आमकां गमना कोठाक घायला आनी ऑक्टर व्हरून उबें केलें जालें. आनी जूज म्हाजी सायन मारता मोटोर हें जावची न्हय म्हणून. ही आठ आहली केजींक आतां बस येताल्यो कितल्यो. आतां थिंग थांबयताय बस. आं सकयल बस येताल्यो लोकांक जाणटी भाड्यान पाठवली हांच्या मान वयताली. आतां कशें वयता जाणटी हांणी भाडी घराक बसल्या. आं तुम्ही आपले सुसेगाद तुमकां पोटा दिसपोटी गिरायक जाता. आमकां जावपा नाका. विवांता हॉटेल ते सांतिनेज चर्ची मेरेनच्या रस्त्याचें काम लागीं पुराय जायत आयलां. मॉन्डी थर्सडे म्हटल्यार मार्च 28 पयलीं हो रस्तो लोकांक खातीर उक्तो जातलो. सध्या ह्या रस्त्याचें काम झुजा पावण्यार चालू आसा. सांतिनेज चर्चीत फुडल्या सप्तकात जायत्यो वर्सुकी धार्मीक कार्यावळी जावपाच्यो आसात. 28 मार्चाक मॉन्डी थर्सडे आनी 29 तारखेर गुड फ्रायडे आशिल्ल्यान हो रस्तो बेगिनांतल्या बेगीन सुरू करपाचो दबाव स्मार्ट सिटी कंत्राटदाराचेर आशिल्लो. आतां मेरेन ह्या रस्त्याचें चडशें काम पुराय जालां आनी फुडल्या 8 दिसां भितर उरिल्लें काम पुराय जातलें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक.
म्हापशा पालिकेचे अदमासपत्रक मंजूर करून घेवपाक लेखा आणि प्रशासकीय विभाग अपयशी थारिल्ल्यान पालिकेचेर आर्थीक समस्या निर्माण जाल्या. ताका लागून पालिकेचो दिसपट्टो कारभार बंद पडपाचो भंय निर्माण जाला. गोंयांतल्या हेर पालिकांचो अदमासपत्रक कायद्या वेळार मंजूर जाता, मात म्हापशा पालिकेचोच कारभार कित्याक फाटीं उरता असो गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. म्हणजे एकाडेमिकली जर पळयशात की बजेट हे कंप्लिशनाचे अप्रूव जावंक जाय इन द मंथ ऑफ बिफोर द जानेवारी 31 ऑफ जानेवारी. ते डिसेंबरान तयार जावन येवंक जाय. जानेवारीच्या म्हणटा तशें एंड ऑफ जानेवारीच्या पयलीं ते अप्रूव जावंक जाय इन द मिटींग. आणि जेन्ना ते जावंक ना म्हणटकूच हांवें जेन्ना चार्ज घेतला इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी घेतला हे ते 23 तारखेर. जेन्ना 23 तारखेर जेन्ना हांवें कळ्ळें की द फर्स्ट इम्पॉर्टंट वर्क एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चेअरपर्सन की बजेटाच्या बाबतींत विचार करपाचो. आनी जेन्ना आमी हांगासर सकलतून हांगासर सगळ्या वांगडा हांगासर तेंचें डिस्कशन जालें तेन्ना आमी इमिडिएटली म्हाका दिसता विदीन अ वीक्स टायम बजेट प्रिपरेशनाच्या फाटल्यान लागून अकाउंट सेक्शनाच्या हितूनसून आमी ते तयार करून बजेट म्हाका दिसता पयलीं स्टँडींग कमिटीक जे हाडूंक जाय त्या पद्दतीन आमी म्हाका दिसता 15 तारखेर आमी ती बजेट आमी स्टँडींग कमिटीच्या मिटिंगेक हाडले, अप्रुवल जाले आनी स्टँडींग कमिटीच्या हितूनसून फुडें ते कावन्सील मिटिंगाक घालपाचें एज पर द रूल की 3 दिसाचें इंटिमेशन दिवन स्पेशल कमिटी मिटींग आफोवन तितून अप्रूव करपा खातीर आमी ते इंटिमेशनाय धाडलेली आसली. पण ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट जे लागल्या कारणान तितूनसून आमकां सॅटर्डे जेन्ना आमकां हे कळ्ळें डिक्लेरेशन जालें तर ते जायना फुडें आमकां अगेन्स्ट द रूल म्हणटा तशें मिटींग घेवप पॉसिबल नासली. आणि विदाऊट परमिशन ऑफ इलेक्शन कमिशन किंवा आमचे DMAचे परमिशना शिवाय म्हणून शेवटी आमकां विचार विमर्श करून तेचे सगळे डिस्कशनान ती आमकां अशें ती मिटींग जी आसा स्पेशली रिलेटेड टू द बजेट ती आमकां कॅन्सल करची पडली, जेणे करून ती मिटींग विथ परमिशन फुडें घेवन तेच्या प्रमाणे बजेट आमचे अप्रूव करपाचे आमी निर्णय त्या हितूनसून आमी घेतले. ल्हान पिरायेच्या चलयेच्या अपहरण प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन दुबावीत इरफान शेख हाका अटक केल्या. इरफान हो मूळ बिजापूर कर्नाटकाचो. मजगती दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयांतल्या भूंय नोंदी खात्याच्या मुख्य सर्वेयराचेर हल्लो केल्ल्या दुबाविताचें स्केच पुलिशेन जाहीर केला. तशेंच ताच्या आड लुकआउट नोटीसूय काडल्या. फातोर्डा पुलिसांनी आज केल्ल्या कारवाये भितर मोहिद्दीन शेख ह्या 19 वर्सांच्या लकाकी हांगा रावपी भुरग्याक अटक केल्ली आसा. ताका सेक्शन 336 IPC आणि गोवा चिल्ड्रन्स ऍक्ट 8 ह्या कलमा खाला अटक केल्ली आसा. मोहिद्दीन शेख हाणें 3 दिसां फाटीं एका मायनर चलयेक किडनॅप केल्ली आनी ताका फातोर्डा पुलिसांनी आयज सकाळीं ह्या गुन्ह्या खातीर अटक केल्ली आसा. त्याच बरोबर फातोर्डा पुलिसांनी आयज एक स्केच आउट केल्लो आसा आनी ताका लुकआउट नोटीस काडिल्ली आसा. हो स्केच जो आसा जो आरोपी जो फाटल्या 3 दिसां पयलीं सर्वे डिपार्टमेंटाक जो हल्लो जाल्लो त्या हल्ल्या भितर हो इनवॉल्व आसा आनी हाजो स्केच तांणी आज आउट केल्लो आसा. गोंधळ टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकाणेकर. उदकाच्या पायपां खातीर रस्तो खणपाक दिवचे नात अशी ठाम भुमिका पारसेच्या लोकांनी घेतल्या. पेडणे ते मोरजे मेरेन 30 MLD उदकाच्या पायपलायनी खातीर रस्तो फोडपाचें काम पारसे गांवांत पावलां. पोरू अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर एका सायडीन खणून दवरिल्लो रस्तो आजुनूय अर्दवट सांडला. जो मेरेन खणून दवरिल्लो हो रस्तो डांबरीकरण करून दिनात तो मेरेन हो रस्तो खणपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी पारसेचे सरपंच अजय कलांगुटकर हाणें दिल्या. हांव सरपंच पारसे पंचायत. आयज आमी हे सायटीर येयल्ले. ऑलरेडी हे पायपा घालपाचें जे काम चालू आहा वॉटर सप्लायचे ते हळू आमच्या बाउंड्री पारशाच्या बाउंड्रीचेर पावत येयल्ले आसा. आमी हेच्या पयलीं आमदारा मार्फत आमदारान आमचे कडेन सगळी मिटींग घेतलेली. जेन्ना ते पारशान पावतले तेच्या पयलीं जी आमची 1133 केबल लायटीचो केबल घालच्या खातीर एक सायड रस्त्याची फोडलेली आहा ताका सगळ्याक डांबरीकरण करतले म्हणून. पूण आयज पासून हे बाउंड्री पावत येयले पूण हे काय डांबरीकरण जावंक ना. तेच्या खातीर आमच्या सबंद पारशे गांवाचो स्ट्रॉंगली विरोध आसतलो. आमी सगळ्यांक हेंची निवेदनाय दिल्ली आसात. जो पर्यंत आमचे ती सायट डांबरीकरण जायना तो पर्यंत ही पायपलायन मी आमच्या गांवांतसून घालूंक दिवचोय ना. म्हाजो डेव्हलपमेंटाक विरोध ना
पूण हेचो अर्थ असो न्हू की ती सगळी धूळ आमी गेली वरासभर खातो तशीच सबन फूल. आनी हे सायडी PWDन जर रस्ता वॉटर सेक्शनाचे जर घालच्या खातीर जर पायपलायन फोडली जाल्यार आमचो रस्तो हो 5 किलोमिटर फक्त धुळीचो जातलो. तेज्या खातीर आमचो ह्या कंप्लिटली विरोध आसतलो. आता वर्ष जावन गेले, आता कालच्यान कोड लागला आणि म्हाका दिसना ह्या पावसा पयलीं तेचेर आनी कितें डांबर येतलें म्हणून. आणि ताका लागून जो गांवान जो निर्णय घेतला, लोकांनी जो निर्णय घेतला, पंचायतीन जो निर्णय घेतला सरपंचाच्या अध्यक्षते सकयल, तेच्या आमी ठामपणे उबे रावतले आणि कसोच हो पारच्या फुडें जो पर्यंत डांबर करिनात तो पर्यंत आमी त्या फुडें व्हरोंक. कोयर उडोवप्यांनी सध्या मय वाठारात नवीन सुवाती सोदून काढल्यात. मयच्या सरकारी पॉलिटेक्निकला कडेन नवीन रस्त्याच्या कुशीक कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात. कोयरा वांगडा सोऱ्याच्यो रिकाम्यो बाटल्यो उडयतात, ताका लागून गंभीर समस्या निर्माण जाल्या. कचरो साफ करीत आसा, गाडी 4 दीस सांगना भरल्यार आतां सध्या. आनी लोक हाडून रातचे उडयता काय कितें तें आमकां कळना. तेन्ना आमी तेंचेर आतां उपाय हे करतले, कितें तरी कॅमेरा लावचे पडटले आमकां तेजेर थंयसर, आनी तेजेर कितें तरी हें करचें पडटलें, डिसिजन घेवचेंच पडटलें. अशे कितके कडेन जागे आसा 3-4 कडेन जागे आसा. दिवगाळे म्हणटा थंयसर ह्या मय लेकाच्या रोडाक उडयतात आनी पॉलिटेक्निक. आता कोण जर मेळत जाल्यार तुमी ताका आमी तेजेर एक्शन घेतले, फायन बी दितले. फायन बी दितले कोणूय जावं. तुमी अशे एका ग्रामसभेक बी कितें रेजोल्युशन घेतला तेच्या बद्दल? रेजोल्युशन ग्रामसभेक घेवन आमी आमचे एका मिटिंगेक घेतलेली आसा. पण अशें आतां कोयर अशें कलेक्ट बी करता पंचायत? पंचायत चालू आहा, घराघरांनी वचून कलेक्शन करता. तुमकां कितें दिसता कोण उडयता अशें? तें आतां कोण तेच कळना. गाडयांनी हाडून अशें स्कुटरींनी हाडून थोडे उडयता येता आनी कोण तें आमकां तें कळना. भायले आसूंक शकता, भायले आसूंक शकतात. वचत थंय दिसान दीस कोयराची समस्या गंभीर जायत आसा. एकी कडेन जर कोयर उडयलो आनी तो कोयर काडून जागा नितळ केली जाल्यार कोयर उडोवपी नवीन नवीन जागा सोदून काडटात. हांव सद्या मयच्या सरकारी पॉलिटेक्निका कडेन आसा. ह्या पॉलिटेक्निका कडल्यान उदकाचे टाके कडेन वचपाक जो नवीन रस्तो केला त्या रस्त्या कुशीक आतां कोयर उडोवप्यांनी नवीन जागा सोदून काडल्या. ह्या रस्त्या कुशीक सद्या व्हडा प्रमाणात कोयर साचला. तातूंत प्लास्टीक, खाद्य पदार्थ, सॅनिटरी पॅड हांचो आस्पाव आसा. हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार ह्या कचऱ्या मदीं वचत थंय सोऱ्याच्यो रिकामी बाटल्यो पडिल्ल्यो आसात. जो खाद्य पदार्थ आनी जी सॅनिटरी पॅडां उडयल्यात ती कुसून थंय घाणी पातळ्यात. फुडाराक हांगासर गंभीर समस्या निर्माण जावपाची भिरांत आसा. थळावे पंचायतीन ह्या प्रकारा कडेन वेळारूच लक्ष दिलें ना जाल्यार ही जी जागा आसा ती एक कोयराचो स्पॉट म्हूण वळखलो वयतलो हातूंत दुबाव ना. गोमंतक TV खातीर मयेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पणजेचो पारंपारीक गुलालोत्सव 25 तारखेक आझाद मैदानाचेर जातलो. पणजे शिगमोत्सवाची मिरवणूक शेनवारा 30 मार्चाक जातली. सांजेच्या 4 ते रातच्या 10 वरां मेरेन शिगमोत्सवाची मिरवणूक जातली. ह्या मिरवणुकेक पोरण्या सचिवालया कडल्यान सुरवात जावन कांपाल मैदाना मेरेन मिरवणूक सोंपतली अशी माहिती शिगमोत्सव समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांणी दिल्या. पयलीं म्हणजे सुरवातीक आमी आमची ग्रामदेवी महालक्ष्मी हांकां नमस्कार करून तिजो भोवमान करून मागीर प्रोसेशनान आमी आझाद मैदानाचेर वतलो आनी थंय पणजेकारूच न्हय पूण बाकीचे खुबशे बाकीचे गांवांतले लोक येतात, फॉरेनर येतात, ट्युरिस्ट येतात आनी हो एक आगळो वेगळो कार्यक्रम जाता. म्हण हांव आशा बाळगिता आनी सगळ्यांक विनंती करता की लोकांनी थंय सगळ्यांनी येवचें आनी ह्या शिगम्याक म्हणजे गुलालोत्सवात सहभागी जावचो अशी हांव आशा बाळगिता. तशेंच आमचे जी प्रोसेशन आसतले, जे फ्लोट्स डेपिक्शन आसतले ते शेनवारा 30 तारखेक आसतले आनी तशेंच जे रोमटामेळ आसा, चित्ररथ आसा आनी बाकीचे जे कितें म्हणटात ताका जे लोकनृत्य आसा ते आनी वेशभूषा कॉम्पिटिशन ते प्रत्येक वार्षिक प्रमाणीत आसा तशेंच जातले. आनी हांव लोकांक सांगता की लोकांनी जास्त
जास्तीत जास्त पार्टिसिपेट करचे आणि हातूंत सहभागी जावचे, कित्याक होळी हो सण आसा आणि शिगमो हो सण पळय आसा तो आमचो गोंयचो सण आणि पणजी शिगमोत्सव समितीचो इतिहास पळयत जाल्यार तेन्ना अशा शहरांनी व्हडलेशे प्रोजेक्शन जायनाशिल्ले. जे गांवांनी जी कला आसा, संस्कृती आसा, जे शेतकरी थंय वसंत ऋतू जातका आपली शेतां रोवंक वताले आनी तेन्ना आपले ते सगळे ढोल ताशे बिशे भायर घेवन आनी मोठ्या उमेदीन ते नाचताले आनी तांचो तो प्रोसेस सुरू जातालो शेतां लावपाक. आज पणजी शिगमोत्सव समितीन इनिशिएटीव घेवन तो आज एक राज्य दर्जेचो फेस्टिवल जाल्लो आसा. आंबेडे नगरगांव 70च्या कुंबळीची घाट ह्या वाठारांत धांवत्या पल्सर दुचाकीन अचकीत पेट घेतलो. उजो लागिल्ल्यान पुराय दुचाकी उज्यान लासून गोबट जाली. 50,000चे लुकसाण जालें. उजो लागिल्ल्याची सुलूस जेन्ना दुचाकी चलोवप्याक जाली तेन्ना आनी ताणें फाटल्यान बशिल्ल्या एकट्या दादल्यान गाडये वयल्यान उडी घेतली. सुदैवान हातूंत कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. आंबेडे 70 कुंबळीची घाट हांगासर ह्या भागान आयज सांजची 5 वरांचेर एक पल्सर दुचाकी गाडी अचानक ह्या गाडीन पेट घेतलो आणि पूर्णपणे गाडी जळोन खाक जाल्ली आसा. माहूस 70 हांगातलो शरद गांवकर हो गाडीचो ओनर आसा. J04B7012 ही गाडी क्रमांक असली पल्सर गाडी आणि ही गाडी अचानक पेटली तेन्ना शरद गांवकरची गाडी ही एकटो चलयतालो आणि ही गाडी अचानक पेट घेतल्या उपरांत त्यांनी गाडी थांबयली आणि गाडी वचून उडी मारली. तेतून हो चालक बचावलो आसा, पण गाडी पल्सर गाडी ही पूर्ण जावन खाक जाल्ली आसा. वाळपयच्या अग्निशामक दलान तातडीन हांगासर येवन ती गाडी पाण्याचो फवारो मारून गाडी उजो लागलेलो तो मारयलो, पण गाडी पूर्णपणे जळोन खाक जावन पूर्ण नुकसान जाल्ली आसा. ह्या घटनेन ओनरचे 50,000चे नुकसान जाल्लें आसा. वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर पद्माकर केळकर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.